नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. ज्ञानवापीचेर हिंदूक मोठें जैत. सोमनाथ व्यास पूजा करतालो तो बेजमेंट हिंदूक पूजा अर्चा करपाक 30 वर्सां उपरांत मेकळो. वाराणसी कोर्टाचो निकाल. 7 दिसां भितर पूजा सुरू. प्रधानमंत्री मोदीचे गोंय भेटेचे फाटभुंयेर विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 रॅली. मुख्यमंत्र्यान घेतलो तयारेचो नियाळ. 10 वर्सां डबल इंजिन सरकाराची मुखेल कामां रॅली. मोदीचे जाहीर सभेक मडगांवचो बस स्टँड फातोड्डे इंडोर स्टेडियमा लागीं 8 दिसांत शिफ्ट. 8 तारखे मेरेन वेवस्था. मोदीचे गोंय भेटेचे तयारेचो जिल्लोधिकाऱ्यान घेतलो नियाळ. कला अकादमीचे नॉमिनेशन तत्वावेल्या कामाचेर लक्ष दवरूंक खोलायेन चवकशी करूंक नेमिल्ले समितीन चवकशीच सुरू करूना. अध्यक्ष बसकाच आपयना. 2 वांगडी सरकारा मुखार खासा रिपोर्ट. संसदेचे बजेट अधिवेशन सुरू. लोकसभा वेंचणुके आदी फाल्यां अर्थमंत्री मांडटा मोदी सरकाराचे चालू कार्यकाळांतले निमाणे बजेट. प्रधानमंत्र्याची विरोधी खासदारांक शिस्त पाळपाची शिटकावणी. गोंय जालो सॉफ्ट स्टेट. कायदो सुवेवस्था गलगला. पोलिसांचेरूच केशी. जुवारीच्या लँड स्कॅमात एक्शन ना. म्हादयचे इश्यूचेर सरकार सुस्त. विजयाचो प्री अधिवेशन हल्लाबो. ज्ञानवापीचेर हिंदूचे मोठें जैत. सोमनाथ व्यास पुजा करतालो त्या बेजमेंटांत हिंदूक पूजा अर्चा करपाक वाराणसी कोर्टाचो बावटो. ज्ञानवापीचो सील केल्लो बेजमेंट आतां पूजा अर्चा करपाक मेकळो. नोव्हेंबर 1993 मेरेन व्यास थंय पूजा करतालो. ASIच्या रिपोर्टा वेल्यान कोर्टाचो निवाडो. 7 दिसां भितर पूजा सुरू. जिल्लोधिकाऱ्याक अर्थ. मुस्लिम पार्टी वेले कोर्टांत चल्ली. आज ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में जो हमने पूजा की मांग की थी, हमारी प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहां पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है. जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं. जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिणी की तरफ स्थित तहखाने में जो वादप्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निषिद्ध पुजारी से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य से 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें. ये कोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन है. तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि वहां पे जो बैरिकेडिंग है उसमें उचित व्यवस्था करके जो जिला प्रशासन है वहां पे राग भोग और पूजा पाठ आदि शुरू करें. प्रधानमंत्री मोदीचे गोंय भेटेचे फाटभुंयेर विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 रॅलीची तयारी. 10 वर्सां डबल इंजिन सरकारान केल्ली मुखेल कामां रॅलीच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्र्या मुखार मांडटले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. रॅलीचे सगळे तयारेचो मुख्यमंत्र्यान सगळ्या खात्यांकडच्यान नियाळ घेतलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हे 6 तारखेक गोंयांत येतात. ताची पुराय रिव्ह्यू मिटींग घेवपाक सगळीं डिपार्टमेंटां एक तयारीच्या नुसार सगळीं डिपार्टमेंटां पुलीस डिपार्टमेंट पासून PWD डिपार्टमेंट इव्हेंट मॅनेजमेंट ऑर्गनायझेशन सगळे जाण कशा पद्दतीन रिव्ह्यू चल्ला तो. दुसरें आमी विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 हेच्या रॅलीचें नांव आसा आनी तेच्या अंतर्गत 10 वर्सां डबल इंजीन सरकारान केल्ली कामां खंयची आसा ती हायलायट करपाक ती दाखोवपाक आनी त्या निमित्तान PMच्या हस्ते तांकां सॅलिसिटेशन एप्रिसिएशन हें करपा खातीर ही रॅलीचो कार्यक्रम आसा. म्हणून तेंच्या ऑर्गनायझेशन तेंची तयारी कशी चल्ल्या ही पळोवपा खातीर ऑल फ्रॉम द RDA डिपार्टमेंट पासून ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर्यंत ह्या सगळ्यांचो रिव्ह्यू आतां घेतलो. ऑलमोस्ट 50,000च्या वयर उपस्थिती थंयसर जातली हाची म्हाका खात्री.
मोदीचे जाहीर सभे खातीर मडगांवचो बस स्टँड फातोड्ड्या इंडोर स्टेडियमा लागीं शिफ्ट. स्टेडियमा कुशीक उक्त्या मळार 8 दिसां खातीर बस स्टँड. 1 ते 8 फेब्रेर बसी थंय वतल्यो. 6 तारखेक मडगांवां कदंबा बस स्टँडार सभा. मजगतीं मोदीच्या येवकाराक जिल्लोधिकाऱ्याची तयारेचो नियाळ घेवंक जाळवणदारां बरोबर बसका जाली. प्रधानमंत्री मोदीचे जाहीर सभे खातीर मडगांवचो बस स्टँड 8 दिसां खातीर फातोड्डे इंडोर स्टेडियमा लागीं शिफ्ट. 9 तारखेक आसा तसो परत मडगांवां. हांगासर क्यूज बीन आसताले पण सेम काउंटर्स थंय रेप्लिकेट केलेले आसा. व्हीलचेअर हा फॉर हँडिकॅप पर्सन्स, वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, मुवेबल टॉयलेट्स दिलेले आसा आमी थंय. क्यूज सेपरेट फॉर सिनियर सिटीजन. एवरीथिंग इज बीन सेम एज ऑफ नाव वॉट वॉज देर. सेम एज बीन रेप्लिकेटेड ओवर देर. ना सेम रोड आसतलो ऑन टील बिफोर 6th. ऑन 6th this road will be closed. Before 6th the same road will be there. Like from junction कडल्यान तुमकां same येवपाक जाय. हय same road आसतलो. So all the commuters are requested that from tomorrow, from 1st we are shifting to the temporary bus stand and till 8th we are there. On 9th we are coming on the actual bus stand. मजगतीं मोदीचे येवकाराक तयारेचो नियाळ घेवपाक संबंदीत जाळवणदारां बरोबर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांची बसका जाली. We took a review meeting at the district level, so all the preparations are on track. So what are the traffic arrangements? See, traffic, the police is coming up with a detailed plan. So there is 2 traffic arrangements. One is for the event, which is going to happen for a few days, and the separate other one is for the security traffic arrangement with respect to PMC event. But since both are going on, and we have directed them to take care of all the necessary this thing. So how many agencies are there now at present? All the major departments, PWD, electricity, waste management, corporation, collectorate. So at least 20 departments will be involved. प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस. कला अकादमीचे नॉमिनेशन तत्वार दिल्ल्या कंत्रादार लक्ष दवरून खोलायेन चवकशेक नेमिल्ले समितीन वर्स सोंपत आयलें तरी चवकशी सुरूच करूना. 49 कोटीचें काम नॉमिनेशनार टॅक्टॉन बिल्डराक दितना स्कॅम म्हणून 2 कागाळी विजिलन्सांत. समितीचो अध्यक्ष चवकशेक बसकाच आपयना. उरिल्ले 2 वांगडी सरकारा मेरेन पावले. स्पेशल रिपोर्ट. एके वटेन नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीत उदक आनी सोरोप येवपाक लागल्यात जाल्यार दुसरे वटेन कला अकादमीचे नॉमिनेशन तत्वाचेर दिल्लें काम सारकें आसा काय ना तें पळोवपाक नेमिल्ले समितीन वर्स सोंपत आयले तरी चवकशीच सुरू करूंक ना. कला अकादमीच्या 49 कोटीचे रिनोव्हेशनाच्या कामात घोटाळो म्हूण विधानसभेत इशू तापिल्लो. ताचेर 2 कागाळी विजिलन्स खात्या कडेन पाविल्ल्यो आनी मुळावी चवकशी जाल्ली. मुळावे चवकशेत तथ्य दिशिल्ल्यान प्रशासकी आनी तंत्रीक नदरेन खोलायेन चवकशी करपाक 3 तज्ञांची समिती नेमिल्ली. 11 जानेर 2023 ह्या दिसा मुख्यमंत्र्यान समिती नेमपाक मान्यताय दिल्ली. आर्किटेक्चर महाविद्यालयाचो प्राचार्य डॉक्टर आशिष रेगे समितीचो अध्यक्ष जाला. GCAचो प्राध्यापक डॉक्टर KG गुप्ता, GSIDCचो GM संदीप प्रभू चोडणकार वांगडी आसा. पयल्यो 2-3 बसका प्रवास भत्तो चवकशे खातीर बसपाचे सुवातीचेर चर्चा करपाक गेल्यो. GSIDCच्या कचेरेत बसून चवकशी सुरू करपाचें थारिल्लें, मात त्या उपरांत बसका जालीच ना. अध्यक्ष डॉक्टर आशिष रेगेन समितीची बसकाच आपोवंक ना म्हूण सुत्रां सांगतात. वांगड्यांनी याद करून लेगीत अध्यक्ष बसका आपयनाशिल्लो म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रकरण इतल्यार सोंपना. समितीचो अध्यक्ष डॉक्टर आशिष रेगे चवकशी फुडें व्हरना म्हूण वांगडी बेजारले. दोनूय वांगड्यांनी डिसेंबरांत सरकाराक सगळो प्रकार लेखी कळयलो. सरकारान वांगड्यांनी दिल्ले चिटयेचेर अजून मेरेन कांयच केल्लें ना अशें सुत्रां सांगतात. आर्किटेक्चर कॉलेजींत विद्यार्थ्यांचें ग्रॅज्युएशना उपरांत अस्तित्व कितें हो वाद चालू आसा. प्राचार्य रेगे थंय घुसपला. तातूंत प्राचार्य डॉक्टर आशिष रेगे फुडल्या म्हयन्यांत निवृत्त जावपाचो. ह्या सगळ्या बोवाळांत कला अकादमी वयली चवकशी वर्सभर उमकळ्या. सरकाराक पयलींच ही चवकशी करपाची इच्छा नाशिल्ली. विरोधकांनी प्रश्न लावन धरिल्ल्यान दक्षता खात्याच्या सुचोवणेचेर तांणी चवकशी समिती स्थापन केली. तातूंत आतां अध्यक्षूच चवकशी फुडें व्हरपाक बसका आपयनाशिल्ल्यान विशय थंय चिड्डपाची चिन्नां. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. 2024च्या वेंचणुके आदीं मोदी सरकाराचो निमाणो अर्थसंकल्प फाल्यां. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरवात राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणान जाली. तिणें फाटल्या 10 वर्सांचे मोदी सरकारांचे रिपोर्ट कार्ड मांडलें. फाल्यां अर्थमंत्री अंतरीम बजेट मांडटा. फाटल्या अधिवेशनात निलंबीत केल्ल्या खासदारांक परत घेतल्यात. आतां तरी शिस्तीन वागात. प्रधानमंत्र्याची शिटकावणी.
मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह है प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल होते देखा है। भारत का निर्यात करीब $450 बिलियन से बढ़कर $775 बिलियन से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में FDI द्विगुना हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ITR फाइल करने वाले की संख्या करीब 3.25 करोड़ से बढ़कर लगभग 8.25 करोड़ हो चुकी है और बढ़ोतरी 2 गुना से भी कहीं अधिक है। एक दशक पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गया। गोंय सॉफ्ट स्टेट जालां। कायदो सुवेवस्था गलगलात। पोलिसूच मारबडय प्रकरणांनी सूर मारतना सापडटात। गोंयचें रीण वाडटा। जुवारीच्या लँड स्कॅमात एक्शन जायना। सरकार फक्त इव्हेंट करता, उदरगत ना। म्हादयचेर जाग मागना। विजयान अधिवेशनांतले ताजे इशू मिडिया मुखार फास्ट फॉरवर्ड केले। लोकसभेत दिवंक पयशे ना। BJPत वचपाचो खंय प्रस्नूच ना। खंय आहा पुलीस आमचे? लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कॉलेप्स जाल्लो आहा। पुलीस ऑफिसर ह्या दिसांनी लोकांक खापयतात ते दिश्टी पडटा। ओ दोडामार वचून टायट जातात म्हूण दिश्टी पडटा। हें कितें? स्मार्ट सिटी सारकें फाटीचो कोणो तुजो खंय पावला तो सगळे पणजेकारांचो टेस्टिंग चालू आहा। तातूंत भितर कितें तें लोक उत्सव घालतात। सगळे ट्रॅफिक जॅम, सगळे कोफुजावान इव्हेंटाचेर पब्लिसिटीचेर हफ्तो। सरकाराचें डेट 36,000 कोटीचेर पावला हे इव्हेंट करीत। सो अशें हें रॅकेट जर चलता, म्हजो एक ओवरऑल एक ओवररायडिंग स्टेटमेंट आहा की गोवा इज बिकमिंग अ सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट जाल्या आमचे भितर कितेंय चलता आमकां आनी पचता, ताचे फुडें कांय जायना। कितें गेला हो कित्या खातीर वचूंक सोदता काय कितें आहा? म्हजी पार्टी आहा म्हजे कडेन। बरें, आमी वी आर सेईंग दॅट वी आर नॉट कॉन्टेस्टिंग लोकसभा। आमचे कडेन पयशे ना लोकसभा कॉन्टेस्ट करपाक आनी आमकां संवय ना भीक मागपाची। जर दुसरे कोण शकता ते मजान जायना तें। आमी जाता जाल्यार आमी करपी ना जाल्यार ना करपी। इफ आय हॅव टू गिव यू एन एक्सक्यूज, इट विल नॉट बी लायक ऑल द अदर MLAs. इट विल बी अ बेटर एक्सक्यूज. सो डोंट वरी अबाउट दॅट. तूं तसो भिवू नाका। दिता तो बरो सॉलीड दितलो आनी हांव तशें फाटल्यान देवान सांगलें म्हणून भितर वचपा मनीस न्ही। हांव जर भितर सरता जाल्यार हांव सांगून सरपी कित्याक तें, आनी लिपून न्ही। अशें कोणा कडेन ते स्पोक्समॅना कडेन उलोवन न्ही। सारकें डडडीत करपी हांव, तसलो मनीस हांव। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक। पळयत रावत प्रुडंट। हॅलो आकाश, आयज खंय वचपाक भायर सरलो? अगो एवरी टायम तुका कशें कळटा काय हांव खंय भायर सरपाचो आसता तेन्ना? आयज खंय वयता तर? आयज मातसो हांव दुबय वयता। वयस, रील्स करून करून खूपच पयशे जोडले दिसता तुवें। अगो रील्स करून करून अशें न्हू, एक्चुअली आय हॅव गॉट अ व्हेरी गुड ऑफर। तुका मुगो हांव एक सिक्रेट सांगता। इंस्टाग्रामाचेर मुगो एक पेज आसा, माय ट्रॅव्हिस्टा ट्रॅव्हल्स म्हणून, विच इज ओन्ड बाय अ गोवन एंड विच इज रजिस्टर्ड अंडर टुरिझम डिपार्टमेंट। हांव मुगो तांकां फॉलो करता आनी तेंची ऑफरी चालूच आसता। दे आर ऑफरिंग दुबय टूर एट जस्ट 60,000 रुपीज फॉर 3 नायट 4 डेज आनी भुरग्यां खातीर इट इज जस्ट 45,000। अरे वा, आनी कितें कितें इन्क्लूड आसा तर भितर? हितून तुका मुगो राउंड ट्रिप एअर टिकेट्स मेळटल्यो, तुजो विजा मेळटलो, तुका एअरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप सर्व्हिस मेळटली, एकोमोडेशन मेळटलें आनी इतलेंच न्हू तर तुका सायट सीइंग सुद्दां हितूनच मेळटली। तुका मेळटलें क्रूज रायड विथ डिनर, 3 डेज ब्रेकफास्ट एट हॉटेल, बुर्ज खलिफा, दुबय सिटी टूर
आनी हितून तुका डेजर्ट सफारी सुद्दां मेळटली. आनी कितें जाय गो? अरे वा, बेस्ट मरे. इतले सगळे फक्त 60,000. हय, आनी जर तूं येता ते 7 दिसां भितर जर तुजी ट्रीप बूक करता आतां जाल्यार तुका एक्स्ट्रा 5% डिस्कावंट मेळटलो. जस्ट यूज माय प्रोमो कोड आकाश5. बरें बरें, हांव आतांच माय ट्रॅव्हिस्टाक फॉलो करता आनी माझी दुबय ट्रीप बूक करता तर. येस, डू इट. ओके, चल हांव मातसो भायर सरता, मग हांव फ्रेंडाक रावल्लो. चल बाय चलो, बरें, बाय. टेक केअर. bye. सी यू. राज्य वित्त आयोगान राज्यपाला मुखार अर्थीक अहवाल दवरला. 2024 ते 2029 मेरेनच्या अर्थीक वर्सा खातीर पंचायत, जिल्लो पंचायत आनी पालिकां खातीर आयोगा कडच्यान अर्थीक आनी बिगर अर्थीक आदारा विशीं शिफारशी ह्या अहवालांत आसात. हो रिपोर्ट मंत्रिमंडळा मुखार येवपाचो. गोंय राज्याचें तिसरें फायनान्स कमिशन जे आहा तेंच्यांनी आयज आपलो जो रिपोर्ट तयार केला तो गव्हर्नराक दिल्लो. हो रिपोर्ट फुडें कॅबिनेटा मुखार येतलो. थर्ड फायनान्स कमिशन म्हणजे खूब गॅपान जाल्लें, म्हणजे 2009-10 जे फायनान्स कमिशनाचो सेकंड फायनान्स कमिशन टर्म सोंपलो ते उपरांत 12 वर्सां सुमार स्टेट फायनान्स कमिशन फॉर्म जाल्लें नासलें. 2022 ते तिसरें फायनान्स कमिशन ह्या सरकारान फॉर्म केलें आनी तेचें काम चालू आसलें. ह्या फायनान्स कमिशन हेडेड बाय जे रिटायर्ड IAS ऑफिसर फायनान्स सेक्रेटरी आसले दौलत हवालदार ते हेड करताले. दुर्गा प्रसाद म्हणजे प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्साचे डायरेक्टर, रिटायर्ड डायरेक्टर ते तितून वांगडी असले. आणि डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स गुरुनाथ पोटकार म्हणजे असले. हे 3 जाणांचे हे कमिशन असले. तेंच्यांनी मायन्यूट स्टडी केल्या. हे सगळे रिपोर्ट तयार करता आसतना ते गोंयच्यो जितल्यो पंचायती आहा 191 पंचायती, त्या सगळ्या पंचायतींनी तेंच्यांनी व्हिजीट केला, थंय टायम स्पेंड केला, थंयची लोकॅलिटी, तेंचे रेव्हेन्यू हे सगळे गजाली पळयल्या. ते उपरांत तेंच्यांनी सगळ्यो म्युनिसिपालिटी व्हिजीट केल्या, सगळ्यो दोन्ही आमच्यो जिल्हा पंचायत व्हिजीट केल्या. तेंचे काम, तेंचे रेव्हेन्यू प्रॉस्पेक्ट हे सगळे पळोवन हो रिपोर्ट तयार केला. तेंचे रिकमेंडेशन हे फायनान्शियल आणि नॉन फायनान्शियल रिकमेंडेशन आसता. तेंचो फोकस आसता तो मेजर्स टू स्ट्रेंथन लोकल बॉडीज आणि तेंचे भितर एक सस्टेनेबिलिटी हाडपा लोकल गव्हर्निंगान हे करपाक ते रिकमेंडेशन करता. तेंचे हे जे रिकमेंडेशन आहा तेजे प्रमाण मागीर स्टेट आनी सेंटरांतल्यान तेंकां फंडींग जे जावपाक जाय वेगळ्या वेगळ्या सेक्टरान, वेगळ्या वेगळ्या विभागांनी ते जावपाचे आसता. तेजेर हो रिपोर्ट आसता. आनी हो रिपोर्ट जो तेंच्यांनी आतां सबमीट केला तो 2024 ते 2029 म्हणजे 5 वर्सां खातीरचो हो रिपोर्ट आसा. आयज तेंच्यांनी तो गव्हर्नराक दिला, तो मागीर गव्हर्नमेंटाक येतल्यान तो कॅबिनेटा मुखार पर्यंत हो रिपोर्ट येतलो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकरान, लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. अयोध्येत श्रीरामाच्या प्राणप्रतिश्ठेच्या निमतान जाल्ल्या रामोत्सवांत कुडचडेचो लोकरंग पंगड. अयोध्येत मोरुलो आनी तालगडी ही गोंयची लोकनृत्यां सादर केली. लोकरंग पंगड प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंया खातीर अभिमानाचो खीण. खासा रिपोर्ट. अयोध्ये नगरा दशरथ राजा बा, अयोध्ये नगरा दशरथ राजा, अयोध्ये नगरा दशरथ राजा बा, अयोध्ये नगरा दशरथ राजा. सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसा कुडचडे वाठारांत आनी आयज आमी हांगासर येयल्ले भेट घेवपाक कुडचडेच्या लोकरंग ग्रुपाक, ज्यांच्यांनी अयोध्येन वचून फोक डान्साचो परफॉर्मन्स केल्लो. तर आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया तेंचो अनुभव कसो आसलो तो. आमी जायते कॉम्पिटिशनान भाग घेवन खुबशी प्रायजी घेतली. तशें आमी गोंयच्यान फोक डान्स घेवन झारखंड, रांची, राजस्थान, उदयपूर, शिल्पग्राम, अमरावती, महाराष्ट्रा, तशें राजस्थान बिकानेर म्हण थंय गेल्ले, झारखंड, रांची म्हणटाय थंय गेल्ले. आनी आतां लेटस्ट म्हणटा थंय आमी अयोध्यात रामोत्सवाक वचून आयले. तर आमकां आमची गोंयची कला घेवन अयोध्या ह्या पवित्रशा जाग्यार आमकां मेळ्ळी. तशेंच थंयचो एक्सपिरियन्स म्हणजे खूब आनंदी आशिल्लो, कारण थंय वचपाक, थंय पावपाकच एक आमी खूब भाग्यवान अशें म्हणपाचें आमच्या ग्रुपाक आनी आमचे समेस्त ग्रुप मेंबर्स. आमच्या प्रभू श्री रामाचें आमी दर्शन घेतलें. थंय सकाळी 5:30 आमी भायर सरले. टेंट सिटी म्हणटा थंय आमकां रावपाक दिलें. थंयच्यान एक 5 किलोमिटर सुमार आमी चलत गेले. 5:30 आनी संक थंय पावले. 6:30 कशें पावले. 1 वरा भितर आमचें दर्शन जालें. खरेंच बऱ्यांतलें बरें मंदीर अशें म्हणपाक शकता. सगळ्या जगांतलें बरें मंदीर अशें म्हणपाक शकता. आमी अयोध्या जाल्ल्या रामोत्सवाक तालगडी आनी मोरुलो हो डान्स सादर केल्लो. मोरुलो हो सरवण गांवचो आनी तालगडी आसा ती आमी शिगम्याच्या मांडार खेळटात.
तालगडीचे आमी जे गीत वापरला ते सगळे रामाचेर आधारीत आसा. ज्यो जती आमी वापरल्या त्यो रामाचेर आधारीत आसा. आनी आमकां येता आसतना जेन्ना आमी अयोध्येंतल्यान रिटर्न गोंयांत येवपा आशिल्ले ते आदल्या दिसाक आमकां आमच्या काकाच्या हातीक जे दिसता राम सीता आनी लक्ष्मणाचे चिन्ह आमचे टोकन ऑफ एप्रिसिएशन म्हणून आमकां दिले. तशेंच आमच्या सगळे कलाकारांक ही शाल आमच्या रामाची शाल आमच्या गळ्यान घालून आमचो सत्कार असो केलो. तर हो आसलो आमचो गोंयचो लोकरंग ग्रूप जेच्यांनी अयोध्येन वचून परफॉर्म केल्लो. प्रुडंटा खातीर कुडचडेच्यान धर्मेश गावडे. अहमदाबाद गुजरातचो उपजिल्लोधिकारी म्हूण सांगून पणजे एका कसिनोत 10 लाखांचे गॅमलिंग चिप्स घेतले. सगळे हल्ले उपरांत पयशे दिवपा वेळार फुज्यो मारपाचो प्रकार उक्ताडार. कसिनोवाल्यांनी गोपाल पटेल म्हणटा ताच्या आड पुलीस कंप्लेन केल्या. पणजे पुलीस स्टेशनान गोपाल पटेल जो अहमदाबादचो रावपी हाज्या अगेन्स्ट FIR लॉन्च जाल्या. ती FIR अशी लॉन्च जाल्या की खंय हो जो गोपाल पटेल म्हणून आसा अहमदाबादचो तो जेन्ना कसिनोन तो खेळपाक गेलो तेन्ना तेणें खंय एक जे कंप्लेनंट आसा ज्यांनी तेजेर कंप्लेंट घातल्या की तांच्यांनी तेजे कडल्यान 10 लाखाचे चिप्स घेतले म्हणून कंप्लेनंट आसा. तांकां तो खंय मेळ्ळो आनी तांकां तेणें अशें करून दाखयलें की आपूण अहमदाबादाचो डेप्युटी कलेक्टर अशें करून तेणें जे कंप्लेनंट आसा तांकां दाखयलें आनी उलोवन खंय तेणें तांचे कडल्यान जे 10 लाखाचे चिप्स आशिल्ले ते तेंचे कडल्यान घेतले खेळपा खातीर. आनी मागीर तो हे जे 10 लाखाचे जे चिप्स आसा ते तो हल्लो आनी मागीर जेन्ना हे जे कंप्लेनंट आसा तेंच्यांनी तेजे कडल्यान पयशे रिकवर करपाक गेले जाल्यार तेणें खंय तो पळो थंयच्यान आनी मागीर तेंच्यांनी जे कंप्लेनंट आसा तेंच्यांनी पणजे पुलिसां कडेन कंप्लेन केली की अशें जो गोपाल पटेल अहमदाबादचो आसा तेणें तेंचे कडेन फ्रॉड केला म्हणून. आनी लेटेस्ट सद्या म्हायती मेळटा ती अशी की जो गोपाल पटेल आसा तेणें खंय परत कंप्लेन केल्या जे हे कंप्लेनंट आशिल्ले तेंचेर की तेंच्यांनी खंय ताका मारलो म्हणून. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. पर्रा माडांनी ट्युरिस्ट स्पॉट नजरे मुखार दवरून ब्युटिफिकेशनाचें काम सुरू जालां. थंय 2 पार्किंग लॉट करतात. रस्त्यार गाडयो पार्क करपाक दिवचे ना. टॉयलेट, चेंजिंग रूम, गार्डनय आसतलें. कंगोडेचो आमदार मायकल सांगता. ब्युटिफिकेशन जाले उपरांत फोटो सेशनाक खंय गर्दी पडटली. पंचायतीकय 4 पयशे मेळटले. पर्रा माडांनी फोटो सेशनाक ट्युरिस्ट घे गर्दी करतात. रस्त्यार गाडयो लावन ट्युरिस्ट एन्जॉय करपाक मेकळे. थळाव्यांक त्रास जाता म्हणून मायकल खंय ट्युरिस्ट स्पॉट करता. एक बरो व्हडलो बोर्डूय येवपाचो आहा माडांनी म्हणून. एंड दीस इज अ व्हेरी फेमस कोकोनट ट्री रोड. सो वी आर गिविंग सम लिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट ह्या रोडाक बाय मेकिंग सम टॉयलेट्स बिकॉज lot of Indian tourists come over here. We have made parking arrangement हिंगा केल्ले आहा. फुडें आनी एक केल्ले आहा. 2 पार्किंगां व्हडली केल्ली आहा. सो रोडार गाडयो पार्क जावच्यो न्हू म्हणून आमी सायडीक पार्किंग केल्लें आहा. तांकां आतां टॉयलेट्स आनी चेंजिंग रूम आनी एक लेडीज एक टॉयलेट, जेंट्स एक टॉयलेट थिंगासर वीच ब्लेंड्स वीथ द नेचर लायक अ मशरूम वी हॅव डन दॅट. आनी हिंगा एक कोकोनट एंड जॉयस एंड टायरन जे आमचे कोंगोडचे बरे फामाद आर्टिस्ट दे आर डुईंग सम विंग्स ओवर हियर, विंग्स ऑफ पार्रा म्हणून. आनी कोकोनट ऑफ पार्रा इज बींग डन बाय डॉक्टर सुबोध केरकर, अ व्हेरी फेमस आर्टिस्ट ऑफ गोवा एंड इंडिया एंड वर्ल्ड. तेजे आख्खे संवसाराक तेजे आर्ट पावल्ले आसा. तेणें आमकां कोकोनट व्हडलो पार्राचो नाल म्हणून करून दिल्लो आहा. सो तो थिंगा येवपाचो आहा ते लास्ट पॉयंटार. आनी बाकीचे धाकटुले फॉर द किड्स सम नायस आर्टिफॅक्ट्स वील बी पूट ओवर हियर फॉर फोटोग्राफी. इट्स मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन पार्रा माडांनी इज अ फोटोग्राफी पॉयंट. सो आमी हिंगासर जे कितें आर्टिफॅक्ट्स घालपाचे आहा दे आर ऑल फॉर फोटोग्राफी पर्पज. हें सगळें काम जे आहा हिंगा कंस्ट्रक्शन काम व्हडलेशें ना. हेका खाली पाथवे आहा आनी हेका जे आर्टिफॅक्ट्स केले ते हाडून इन्स्टॉल जावपाचे. म्हाजे हिसपान अनदर मॅक्सिमम इन दीस मंथ बिफोर द मंथ एंड्स वी वील इनॉग्रेट द प्लेस. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप आहे.
बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.